सध्या गोंयांत चोरयेचें सत्र चालूच। शुक्रारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाड महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी हात मारलो। दाराचे लॉक कातरून चोरांनी फंडपेटी फोडून भितर आशिल्ली रोख रक्कम फारायली। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ताडमाड शिवाची घुमटी आशिल्लो रस्तो बंद केला, ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांचे यो वच जायना। हाचोच फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो। गोंयभर सध्या चोरांनी धुमाकूळ घातलेलो आसा। दर दिसा एक तरी चोरीची घटना फुड्यान येता आनी आतां हे चोर पावल्या स्मार्ट सिटीन म्हणजे पणजेन। काल राती पणजेच्या सांतिनेज हांगासर ताडमाड शिव मंदिर जे आसा त्या शिव मंदिरान चोरी जाली। सध्या सांतिनेज हांगासर काकुलो मॉल जो आसा तो काकुलो मॉल ते टोंका जंक्शन ह्या रस्त्याचेर स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसा। आनी हे ताडमाड शिव मंदिर जे आसा ते काकुलो मॉलाच्या मातशे फुडें गेले काय हे ताडमाड शिव मंदिर आसा। हे सगळ्यांक परिचीत आसा आनी सगळ्यांक फेमस आसा। सध्या हांगासर काम चालू आसल्यान हांगासून येरादारी कसली जायना, लोकूय कमी आसता आनी हीच संदी साधून काल राती चोरांनी ह्या ताडमाड महादेव मंदिर जे आसा ह्या मंदिराची कुलूप तोडून जी फंडपेटी आसली ती फंडपेटीच चोरून व्हेली। जाल्यार ही जी घटना जी आसा ही काल रातची घडलेली आसा आनी हेची कागाळ पुलिशेन केल्ली आसा आनी पुलीस फुडलें इन्वेस्टिगेशन करीत आसा। ह्या चोरेचो फुडलो अपडेट जो आसा तो आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले। पळयत रावात तुमी गोमंतक TV।